नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. उद्देगाचो बजेटाक मिक्स रिस्पॉन्स. जीसीसीआयचो येवकार साधन सुविधांचेर भर दिवपाची सुचोवणी. जीएसआय म्हणटा येणावळीचेर फोकस ना. इंडस्ट्रीचे इश्यू तडीक लायात. नवो येरादारी कायदो लागू. सीट बेल्ट हेल्मेट घाली नाशिल्ल्यांक 1000, इन्शुरन्स नाशिल्ल्यांक 2000, लायसन नाशिल्ल्यांक 10000, 27 वर्सांनी बदल्ल्यो फायनी. प्रियोळ केरी करमळे वाठारात एके फॅमिलींतल्या 2 भुरग्यांक बुडून मरण. भाटांतले तळयेंत दोगांय बुडलीं. चली 9 वर्सांचें, चलो 4 वर्सांचो. गांव शॉकात. कोकण रेल्वे 100% इलेक्ट्रिक. 1287 कोटी मोडून 741 किलोमीटर रुटाचे इलेक्ट्रिफिकेशन तडीक. इंधनाचेर मोडटाले 150 कोटी. आता रेल्वे रूट इलेक्ट्रिक. धा दिसात 80 पैसे रुपया करीत पेट्रोल डिझेल 6 रुपया वयर वाडले. 27 मार्चाक गोंयांत 100 केल्ली पार. बेरेस्तारा पेट्रोल तेंकले 103. आणि पिसुल्ल्या बेकायदेशीर मीन येरादारीचेर सीबीआय चौकशेची मागणी. गोवा फाउंडेशन म्हणटा बेकायदेशीर मीन निर्गतीक खण संचालकाचो तेंको. मायनिंगूच ना थंयच्यान मीन कशे. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या 2.0 टर्माच्या पयल्या बजेटाक गोंयच्या उद्देगीक मळा वयल्यान मिक्स रिस्पॉन्स. जीसीसीआयचो बजेटाक येवकार. उद्देगा खातीर साधन सुविधा तयार करपाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. जीएसआय म्हणटा येणावळीचेर फोकस ना. साधन सुविधांचो उणाव. इंडस्ट्रीचे इश्यू सुटूंक जाय. काँग्रेस म्हणटा रिणांचो भार वाडटा. GCCI welcomes the budget in the sense there was no taxes imposed by the new government in place, and one positive step which he has taken is that he is going to increase the tax net and try to bring in more and more businesses which are not registered under the tax net, and also improve on the revenue generating departments which are there, the policies and the ways of methodologies which they are using. So this will surely help the government in ramping up more and more tax. We have given some more suggestions to the government which we expect some action from the government side, especially on the ease of doing business part, where we have told them that professionals should be posted as chairmen of or managing directors on these corporations. So there is easy way of getting things done for the general public and also the industry. Also, we had also requested that all industrial estate infrastructure like roads, water supply, electricity, those need to be looked into. Revenue generationaचो focus असो दिसूंक ना. जे कितें उलयता पळय ते कशे पयशे वाटप हाचेरूच चड भर असो दिसलो म्हाका. मायनिंग बंद जालें, रेवेन्यू कमी जालो, कितलोसोच कमी जालो. आतां तो म्हणटा within इतल्या पिरियड मायनिंग स्टार्ट जावन इवन 650 he has made a provision that the income will come from mining. I am doubtful about it. ते एक गोष्ट दुसरी आली tourism. आता ताचो what he is saying that he will be stressing on tourism, IT, and surprisingly he has given a statement that he doesn't want a production based industry in Goa. I fail to understand what he meant by that. हजारो कोटीची आकडे एक्झॅक्टली आकडे उलोवपाक काय अर्थच ना. हजारो कोटीचे रीण म्हाका आसा. हे रीण कशे तरेन आमी सर्वीस करतले. आता आमी जे कितें पयशे सरकाराक केंद्र सरकाराक धाडटा ताचो वांटो आमकां सगळ्या राज्यां प्रमाणे जो कितें फॉर्मुला आसता त्या अनुसार आमकां मेळटा. ग्रांट मेळूंक ती ग्रांटय मेळटा. कर्ज रुपान कितें दिवंक जाय तेंय सगळें मेळटा. परंतु गोवेकर आज खंय उरला. नवो मोटर वाहन कायदो गोंयांत राती सावन लागू. सीट बेल्ट वापरिना, हेल्मेट घालना, ट्रिपल सीट गेल्यार बोल्सात
1000 रुपया जायच. इन्शुरन्स ना जाल्यार 2000, लायसन नासल्यार 10000. येरादारी नेम मोडटल्यांक 1000 रुपया सावन 10000 मेरेन फायन मारपाची नव्या कायद्यांत तरतूद. 1995 उपरांत 27 वर्सांनी ट्राफिकाच्यो फायनी बदल्ल्यो. ओवर स्पिडींगाक आतां पयलीं जनरली इट वॉज 100, 500 दॅट वॉज अ रेंज. ओके, सो नाव आतां मिनिमम जनरल प्रोविजन आसा वॉट इज वेदर इज नो स्पेसिफीक प्रोविजन 500 रुपया. सो 100 वयल्यान 500 जाल्या. ओवर स्पिडींगाक आसा 1000 रुपीज नाव LMV एंड बाकीच्यांक 2000. ड्रायवींग डेंजरसली 1000. युजींग व्हेकल विदाउट रजिस्ट्रेशन किंवा फिटनेस 2000. विदाउट परमीट 10000. सीट बेल्ट घालना जाल्यार 1000. ट्रिपल सीट 1000. रायडींग विदाउट हेल्मेट 1000. सो हे कॉमन आसा. मॅन इंटरॅक्शन आसचें ना. ओके, मशीन्स हय, सो ट्रान्सपरन्सी येतली एंड इट वील बी मोर इफेक्टीव. ते डिस्कशन आसचें ना कोणाक. ओके, somebody is wrong is wrong. पण हितून ट्रान्सपरन्सी जाल्यार सो आतां ट्रान्सपरन्सी ना. Transparency आसा, but this is I am saying we are moving towards a more efficient system by adopting technology which प्रियोळ करमळे केरी वाठारांत एके फॅमिलींतले 2 भुरगे बुडून सोंपले. भाटांतले तळयेंत दोगांय बुडलीं. चली 9 वर्सांचें, चलो 4 वर्सांचो. घडये भुरगीं खेळपाक गेल्ले कडेन अपकीर्त घडला आसूं येत म्हूण गांवचो लोक उलयता. दोगांच्या मरणान गांवाक शॉक. मंत्री आमदार गोविंद गावडे फॅमिलीचे वासपुसेक पावलो. सर, आयज जो करमळे केरी जो इन्सिडेंट जाला ते कितें एक्झॅक्ट डिटेल्स आसात? आमकां 3 सुमार कॉल येयले ID हॉस्पिटलांत. ती 2 भुरगीं, ते 8 वर्साचे आनी 3 वर्साचो, तांकां ब्रॉड डेड हाडल्या म्हणून फ्रॉम करमली पोंडा गोवा. मागीर तेज्या नंतर तांचो पोस्टमॉर्टम जालो. पोस्टमॉर्टमाक तांकां कॉज दिलो की ड्रावनींग म्हणून. आनी इन्क्वायरीक कळ्ळें की ती तांचें एक कुळागर आहा, थंय एक बांय आहा. थंय बांय म्हटल्यार ती टँक आहा, ते कुळागर वॉटर कुळागराक यूज जाता. त्या हितून ती ड्रावन जाले म्हणून. फुडली इन्क्वायरी आमची कितें आहा ती चालू आहा. सो बॉडीज हँड ओवर केले सर? बॉडीज आमी रिलेटिव्जांक ऑलरेडी हँड ओवर्स केले. सर, पेरेंट्स आर दोन्ही वर्किंग? पेरेंट्स दोन्ही वर्किंग गव्हर्मेंट सर्वंट. ती कोणा कडेन आसता भुरगीं आतां ती इन्क्वायरी आमची ती चालू आहा. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तेजेर कितें आहा, खंय गेल्ली, कितें गेल्ली, ती भुरग्यांची इन्वेस्टिगेशन आमी चालू आहा. कोकण रेल्वे 100% इलेक्ट्रीक चलपाचें काम जालां. 1287 कोटी मोडून 741 किलोमीटर रुटाचें इलेक्ट्रिफिकेशन जालां. रत्नागिरी ते थिवे निमाणे पावंड्याचें काम उरिल्लें तेवूय पुराय जालां म्हूण कोकण रेल्वेचो PRO बबन घाटगेन सांगला. आतां पॅसेंजर ट्रेनी खंय टप्प्या टप्प्यांनी सुरू जातल्यो. कोकण रेल्वे वर्सा इंधनाचेर 150 कोटी मोडटाली. Konkan Railway had started this route electrification of its entire network, that is 741 kilometers, way back in 2015, and we are able to achieve 100% electrification and completion of this project in the month of March. So last section to be completed was Ratnagiri to Thivi, which was inspected by Commissioner Railway Safety Mumbai on 24th of March. And authorization has been received from CRS, that is Commissioner Railway Safety, on 28. So entire stretch has been completed at a total cost of 1,287 crore rupees. So this electrification will result in saving of on fuel more than 150 crore per annum. That will be saving on the fuel itself. And moreover, this will be a step towards a green energy, pollution-free environment, reducing carbon footprint, and passenger will enjoy the ride on electric trains, operated trains in near future. We'll be starting the passenger trains in a phased manner, because we have to arrange for electric locos as well. So the trains will be running in phased manner on electric traction.
फाटल्या 10 दिसांत दिसाक 80 पैसे रुपया करीत पेट्रोलाचो प्रेस वाडून गोंयांत 6 रुपया 40 पैशांनी वाडला. 25 मार्चाक गोंयांत पेट्रोल 98 रुपया 95 पैसे आशिल्ले. 25 मार्चा सावन सेगीत पेट्रोल डिझेल सुमार 80 पैशांनी वाडत आसा. बेरेस्ताराय 80 पैशांनी वाडून लिटराक 103 तेकले. 27 मार्चाक गोंयांत पेट्रोलान 100 पार केल्ली. बेरेस्तारा 103 तेकले. पिसुल्ल्या सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर मिन येरादारीची सीबीआय चवकशी करची म्हूण NGO गोवा फाउंडेशन मागता. सरकारी तिजोरेक लुकसाण करून चलिल्ल्या बेकायदेशीर मिन येरादारीक खंड संचालक तेको दिता म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आरोप. क्लाउड म्हणटा फाटली 20 वर्सां जे सुवातेर मायनिंगूच जाल्ले ना थंयच्यान मिन येरादारी कशी चलता. If you take the Pisurle dump, the Pisurle dump is located. They claim that there is a dump of 3 lakh tons on the lease. It's not 3 lakh tons, it's much more than 3 lakh tons. But they claim that there is a dump of 3 lakhs on the lease. This is declared by Damodar Mangalji Corporation, which is the leaseholder of TC number 95 of 52. This lease was given an environment clearance in 2007 and started declaring extraction from the lease. They were given for 7 lakh tons. In the first year, they claimed they removed 50,000 tons. And every year, they claimed that they removed 50,000 tons, 10,000 tons, 7,500 tons. In the middle, they claimed that they made a dump of 1,52,000 tons. Then in 2015, they say again that we have got a dump of nearly 3 lakh tons. Now, you will be shocked. You will really be shocked to know that lease with TC number 95 of 52 has never operated in his entire lifetime. There is no sign of any mineral extraction on the entire lease. But this is why the villagers went on a protest. Maybe they were beaten up. One day there will be redress. The truth will come. But this is what we are telling you from the facts, from the documents submitted by DMC to the IBM, to the DMG and so on. So we are asking for a SIT or CBI inquiry into all the people involved in this transaction. From the people from the Department of Mines to the Indian Bureau of Mines to everybody to say, how did you accept even a declaration from a leaseholder that he was removing ore when never any ore has ever been removed in the last 20 years. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. वेस्टर्न बायपासाचे उरिल्ले सुवातींनी बुट्टी मारची न्ही म्हूण साकव येवपाचे आसात म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां खरें, मात शेतां पुरवप चालूच. बाणावलेची आदली सरपंच म्हणटा माकनां हाडूंक थोडी सुवात भरचीच पडटा. पुरायिल्ली शेतां आशिल्ली तशी करून दिवची म्हूण ती NGTत अपिलात. शेतकार म्हणटा रस्त्याचें काम आदल्या सर्वे प्रमाण ना. There is land filling going on, but when that assurance is given, I have that faith now that it would be undone. Definitely, when even if stilts are going to be built, coming from the construction background, I could say a part of the thing has to be filled. At least to take the machinery to go in. And the NGT order is not yet come, but only the proposal which has been sent also has given stills. So now yesterday we have started with gone back to NGT so that they should proceed with the proceedings. And we will take it to the logical end where we will also show them that the land filling is already submitted earlier in interim applications, but it will be undone, restored to its original ground. Legal side also we are working, and we will also see that the entire Salseth also comes
together. It is not just about Benauli and Serauli, it's about the entire villages along the river Sal who are going to get affected by the disaster. 1225 square meter गेलो वयताली and in writing deal म्हाका. This is in 2006. And after 15 years तो रोड स्टार्ट करता ते पूण तेंचे अलाइनमेंट म्हाका दिलो तशें करून ना. तेजे भितर आहा. तुगे तो शेता भितर येले. हय मुगे बांदा भितर येले. बांद बांदा भितर येले. And ते म्हणटाय वी हॅव डन द सर्वे ऑन गुगल मॅप. मॅन्युअल घायलो तेजे नीस तशेंच आहाय नीस बाउंड्रीज थ्रू. सो तुवें आतां कंप्लेन केली तेंकां? हांवें आतां कंप्लेन केलां तुगेल्या नॅशनल हायवेयान आनी सायमल्टेनियसली कॉन्ट्रॅक्टराक सांगितलें. तेणें म्हाका 8 तारखेक 2:30 इन्स्पेक्शन करपाक दिवन. बसींनी भोंवतना दिव्यांगांक खुबशे त्रास जाता. बसींनी राखीव सीट ही मोठी गजाल. चड करून बसींनी प्रवास करतल्यांनी दिव्यांगांची स्थिती समजूंक जाय म्हूण उलो पर्वरेचे संजय स्कूल, डिसेबिलिटी रायट्स संघटना आणि कदंबा दिव्यांगाच्या हक्का खातीर पावल उखल्ला. कदंबाचो दर एक ड्रायव्हर आणि कंडक्टराक सगळ्या डेपोनी आता प्रशिक्षण कार्यशाळा. आमकां खबर आसा की बसींनी कदंबान सीट्स रिजर्व आसता फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, सिनियर सिटीजन्स, पण त्या सिटाचेर नॉर्मल लोक येवन बसता. सो तो डिसेबल मनीस जेन्ना भितर सरता ताका जागोच आसना बसपाक आनी ताका सांगूंक मेळना तूं उठ म्हणून. सो ह्यो ज्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा आणि ह्यो बारीक जरी आमकां दिसल्यो पण त्यो मोठ्यो गजाली आसा फ्रॉम देअर पॉइंट ऑफ व्यू. Because just giving seats and just making infrastructures like 147 buses are already made disabled free out of 496 buses of KTCL. We have also made crane facilities where we can just lift the disabled person and put them in the bus. So from our side we are doing everything. So you also should help. If a person comes at a bus stand, see that the wheelchairs are there, the wheelchair is brought. मेरा ये कहना है कि भावना के स्तर पे पहले हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं बेसिकली हम अपने लिए ही कर रहे हैं, तो एक आपस में कंपैशन पैदा होगा. आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीन आमकां एक नाव डिसेबल्ड लोकांक नाव दिलेलें आसा दिव्यांग म्हणून. दिव्यांग म्हणल्यार कितें? दिव्यांग म्हणल्यार देवाचें दूत. पूण खंयच तरी आमी तांकां देवाचें दूत म्हूण मानता काय? देवाच्या कृपेन आयज आमच्या कदंबान जवळ जवळ 150 इलेक्ट्रिकल बसीस आसा आनी खऱ्यो बऱ्यो बसी आहा. ताका लागून जे लोक आहा पळय ते प्रिफर करता बसीन भोंवप. आनी स्पेशली जेन्ना हे फिजिकल डिसेबिलिटी मनीस आसता पळय तांकां आमी सारकी फॅसिलिटी दिवपाक जाय, बरे भशेन पावपाक जाय. आनी ही कोणाचें काम आसता? आमच्या कंडक्टर भावांनी ड्रायव्हर भावांचें काम आसता. पेडण्यात दिसपट्टो उदकाचो इशू खर जाता तरी बैलपार कालव्यार सरकार पंपिंग स्टेशन घालून उदक वळोवंक सोदता म्हूण गांवकारांनी इशू केला. ह्या कालव्यातले उदक वळयल्यार शेताक उदक पावचे ना म्हूण शेतकारांक हुस्को. आमदार आर्लेकार वेंचणुके आदी खंय ह्या विशयाचेर उलयल्लो. आता शेतकारांची आमदाराक परत मेळपाची तयारी. हो आयज उबो आहा बैलपार जे प्रोजेक्ट तेंच्यांनी चालू केल्लो आहा त्या प्रोजेक्टा कडेन आमी हांगा पंप हावस करून हे उदक कॅनलाक सोडपाचें आहा. ताका लागून हांव सरकारा कडेन आनी एकदां विनंती करता की हे उदक वयर व्हरचें न्हय. हे वयर उदक गेल्या उपरांत हे सकयले शेतकरी सगळे पाणया वचून हे जातले आनी उदक थंय उदी शेती ही करूंकच मेळची ना. ताका लागून वयर आनी एक 15 ml तुमी आनी एक पंप बसयतात. हे उदक आसलेलें ना जातलें आनी खाऱ्या उदकान हे जे आमकां शेतां करची पडटली ते उपरांत. ताका लागून हेच्या पयलीं सुद्दां आल्लेकर जो प्रवीण आल्लेकर येवन गेल्लो आनी तेणी पळोवन गेल्लो. आयज आमी काय एक तेजे हे आतां इलेक्शना हेचे दीस आसले मिनिस्टर हे जावपाचे ताका लागून आमी थोडे दीस रावल्ले. आतां आमी तेच्या कडेन वचपाचे आहा. जे आमी कितें जे पेपर वर्क केले ते ताका दाखयतले आनी तेच्या उपरांत हे आमी बेगिनात बेगीन बंद घालपाचो प्रयत्न करतले. गोंयांत पावस भरपूर बाद उदकाचो वापर आनी सांबाळ जाय तसो जायना. टॅरीचो गोंय फांटो कितली वर्सां हे गजालीचो अभ्यास करता. टॅरी आनी
NIT गोंयांत मडगांवां जागृतायेक शेतकार आनी WRDची कार्यशाळा घेतली। हे कामार आसतना शेतकारांक मोबायला वयल्यान तांचे शेता भाटांची शिंपणावळ कंट्रोल करूंक मेळटली अशें तंत्रज्ञानाचेर टॅरीचो अभ्यास चल्ला। I'm really happy that this Goa Center have taken this kind of initiative, and we started this in 1996. It was started more of to do policy research. If you go today to Kankona, there are two major rivers, that is Talpana and Galjibak. There is no water in both the rivers. We are on 30th of March. We don't get a water drought, but we get a lot of rain. But when as February, March approaches, we know situation in Goa. We have a lot of agitations. These are the farmers, they are daily wage laborers. Early morning, 4 o'clock, they go to water their crops. By 8, they go for their daily work. Although we have put solar pump sets, sunrise takes 6:30, sunset at 6:30. So their time, they are at the work. They need to switch on the pump and irrigate their crop. So their presence is required in the paddy field. And this is the time, again, Terry said, we'll go with something sensor technology. No need of farmers to irrigate their crops standing there personally. खबरो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।